उभी राहूया. त्या काळचा मंदिरात तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटता पातकांची सोम्या मिरता वडा मोना तुका लुटता सुकून गेल्यो शेळयो आमी सावनासा तुझ्या हाताराची सोम्या पाकीव नासा बुट्टी तुझे लागी सोम्या आमी आयल्या सर्वेस पुरा देवा तुझो आदार मागता कालत्या काळचा मंदिरा तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटता पातकांचे सोम्या मिरता वडा मोना तुका लुटता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. जेजू ख्रिस्त दे मोगाळ भाऊ आणि बहिणीनो, साध्या काळाच्या 16व्या आयतार आमी आसा आणि आयची लितुर्जी देवाक आमच्या विशान पडोवन गेला म्हणून एक भोव सुबित संदेश आमकां दिता. मात न्ही आमकांय आमच्या हातीं कोण आसात तांच्या विशान पडोवन वसाजे म्हणून शिकयता. देव बरो गवळी आपणाक तो गवळ्याक वलायता आणि जशें गवळी शेळयांच्या बऱ्यापणा खातीर वावुरता तशेंच आपूण करता आणि आपणे नेम यारलेल्यांनी तशेंच करीचे म्हणून आयच्या वांजेलान तशें आयच्या वाचपांनी आमकां आयकूंक मेळटा. एमिसाचें बलिदान आमी भेटयतना प्रत्येक जावन हांगासची जायतीं तुमी वडा तुमकां एक जबाबदारी आसा. तुमच्या कुटुंबांत भुरगीं बाळां आनी तशेंच लग्न जिवितांत एकामेकाच्या विशयांत जबाबदारी आसा, राखण करूंक आसा. कितें बरें आसा तें आमच्या कुटुंबांत येवचें बरी पळोवंक आसा. आमच्या फिरगजेन आमकां जबाबदारी आसा, आमच्या समाजान आमकां जबाबदारी आसा. ही जबाबदारी समर्पक रितीन पाळूंक जाय असची मजत आमी मागया. मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना वळखून घेवया जायते बटी ही जबाबदारी पाळूंक आमी सलवल्या. विविध अस्कतकायेक लागून, सलवण्याक लागून, आळसायेक लागून, आमच्या उण्यापणाक लागून ही जबाबदारी समर्पक रितीन पाळूंक ना देखून आमच्या हातीं आसली कश्टाल्यांत सर्व आमच्या सुखी उणेपण वळखून घेवन बलिदान भेटूंक आमकां समी तयार करया. सांगात म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसून तुगे सदांच सांगपाक मरी सगळ्या देवदूतांनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूटको सोम्या काकूटको Krista काकूटको Krista काकूटको सोम्या काकूटको सोम्या काकूटको
महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा सोसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सुमियाची सुक्रिस्ता बापाच्या इतिहास पुरता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमची मागणी मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया ह्या मेसेजीन तेसावा आनी तशेंच आमचे वैयक्तीक तेसावा आमच्या कुटुंबाचे इरादे सुमी आमकां दवरया. कनवळ्या बापा तुझ्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल तुझे कृपेच्या धेन्यानी तांकां अदीक अदीक भर भावार्थान भरवशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां धैर्य आनी जागृत करून दवर हे आमी मागताव आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन. जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. म्हज्या सरवासो हिंड वगडयतात आनी शिमटयतात त्या गवळ्याचे खटा उलयता तो सर्वेस्पर देखून म्हजे परजेक लजयता त्या गवळ्या विशीं सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा तुमी म्हजो हिंड शिमटायला आनी ताका पयस दवंडायल्या तुमी ताजो सांबाळ करूंक ना देखून हांव तुमच्या वायट करण्याचो फरीफोण घेतलो उलयता तो सर्वेस्पर. पूण ज्या देशांनी हांवें म्हज्या हिंडाक दवंडायल्या त्या सगळ्या देशांत हांव म्हज्या हिंड्यांतल्या उरलेल्या बकऱ्यांक एकठांय करतलो आनी तांकां तांच्या सोरोवाच्या मैदानार परतून हाडटलो ते सुफळ जातले आनी तांची संख्या वाडटली तांकां सोरोवंक हांव गवळ्याक उपजयतलो आनी ते केदींच बियोंचे नात वा आकातान भरचे नात तांचे मदले एक पर्यंत सुकोवन वेसोना उलयता तो सर्वेस्पर. पळया येतले दीस उलयता तो सर्वेस्पर आनी त्या दिसांनी हांव दाविदाक एक प्रामाणीक कोंबरी उपजयतलो तो खरो राय कसो शाणेपणान राज चलयतलो आनी देशांत न्यायनीत सांबाळटलो. ताच्या दिसांनी जुदाचे तारण जातले आनी इस्रायल सुरक्षीत वस्ती करतलो. सर्वेस्पर आमची नीत ह्या नांवान ताका आपयतली. देवाचें उतार्ये. देवाचे उडुपकार.
पोमोजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सर्वेस परमोसो कोळी कांयच म्हाका उणें ना सर्वेस पोरमोजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना पासवो सरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता निशांत उदकां सरशी म्हाका तो आपोवन व्हरता म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता सर्वेस परमोसो कोळी कांयच म्हाका उणें ना आपल्या नांवासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता काळोखाच्या भुयारांतल्यान हांव चलता तरी कसलेच वायटा हांव भियेवचो ना कित्याक तूं म्हजे सोवे आसाय तुजो दांडो आनी बेत आसा ती म्हाका धैर्य दिता सर्वेस परमोसो कोळी कांयच म्हाका उणें ना सर्वेस परमोसो कोळी कांयच म्हाका उणें ना सा पावलान एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो पूण तवळ पयस आशिल्ल्या तुमकां आतां क्रिस्त जेजूच्या एकवटान ताज्या रक्ता मासा मरिफात लागीं हाडल्यांत क्रिस्तस आमची आनी तुमची शांती आमकां जुदेवांक आनी तुमकां हेर जातींच्यांक एकठांयिल्ली ताणेंच आमकां वेगवेगळी करून आमचे मदें उबारलेलो दुस्मानकायेचो पागोर आपल्याच रक्तामासान ताणें कोसलावन घाला आनी जुदेवांचे धर्मशास्त्र ताज्या विधी आनी नियमां समेत ताणें रद्द केला अशें दोन लोकां थावन आपणा थंय एक नवी परजा रचून ताणें शांती स्थापन केली कुर्सार मरोवन आमचे मदलो द्वेश ताणें नाश केल्ले वरवीं दोन जनांगाक एकच कुडींत एकवटावन परत्यान देवा थंय ताणें हाडून पायल्यांत अशें क्रिस्तान येवन सगळ्यांक शांतीची सुवार्ता परगट केली देवा थंय तावन पयस आशिल्ल्या हेर जातींच्या तुमकां आनी ताका लागीं म्हूण आसलेल्या आमकां क्रिस्ता मरिफात आमी तुमी एक पवित्रत्म्या वरवीं बापा समोर वेची योग्यता जोडून घेतल्यात देवाचें उतर हें देवाचें ओडुपकार Hallelujah, 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 hallelujah. मुझे बोकरे मुजो तळो आयकतात म्हणटा सोमी हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात Hallelujah, 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 hallelujah. सोमी तुमचे सोवे आसो तुमच्या येसू मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता
आतां धर्मदूत जेजू सरशी पाटी आयले आनी आपणें केल्लें आनी शिकयिल्लें सगळें तांणी ताका कळयलें. तवळू ताणें तांचे लागीं म्हळें, आमी आमच्या इतल्याक एक वरे विंगड सुवातेक तुमी तुमच्या इतल्याक एक वरे विंगड सुवातेक येया आनी थंय थोडो वेळ विशेव घेया. कित्याक इतलो लोक येतालो आनी वेतालो की जेजूक आनी ताच्या शिसांक जेवंक सयत पुरसत मेळनातली. आनी ते मातशे आरसोडवणू तांचे इतल्याक एक एकसुरे सुवातेक गेले. पूण ते वेतात तें पळोवनू सभारांनी ते खंय वेतात म्हणून पारकिलें. देखून सर्व शहरांत आवणू पांय वाटेन ते सुवातेक ते धांवून गेले आनी जेजू आनी तेच्या शिसांच्या की पयले वचून पावले. अशें माचव्या वयलो सकला देंवतना जेजून व्हडयेक लोकां जमो पळयलो. गवळी नातलेल्या बोकऱ्यां बरी ते आसले. देखून ताचें काळीज मोवाळ्ळें आनी तांकां तो जायतें शिकोवंक लागलो. देवाचे उतर वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू बऱ्या गोळ्या थंय मोगाळ भावन आनी भयणीनो तीन सुबीत वाचपा आमी आयकली. थोडो वेळ ह्या वाचपांत हांव नियाळ करन आमच्या जिविताक एक दोन लिसवां घेवंक आमी प्रयत्न करया. सुरवेर 2 गणितां तुमच्या मुखार दवरता. पयल्यान 2007 इस्वेंत एक सुबीत एक फिल्म आयलें. खंडीत जावन तुमी जायत्यांनी पळयलां. तारे जमीन पर नाही पळोवना गे बारीक सुबीत फिल्म. आनी तातूंत तो डिसलेक्सिया समस्या जावन पिडेत जावन कश्टून तो 7-8 वर्सांचो भुरगो आसा. क्लासीन कितें शिकयता तें ताका समजना. बारीक कश्ट जाता. घरांत हांव ताका बोर्डिंगान घालता. तसो व्हडलो भाव बरो शिकपांत हुशार आसतना कांय समजना, कांय बरोवंक आनी कांय जायना. आनी ताका समजूंक एकलो शिक्षक ताका सवकास न्हू शिक्षक येता आनी ताचें थंय आश्चर्य आसलें वर्तेपण भायर हाडूंक तो शकता. निकेत्राचो परजळ आमच्या मदंत आसा म्हणून तें एक फिल्म एक भोव सुबीत रितीन दाखयता. एका सारक्या फुडाऱ्याची सारक्या शिक्षकाची मजत आसा तर जाल्यार एक व्यक्ती खंय वचून पावता म्हणून शिकोवंक हें एक फिल्म एक भोव सुबीत म्हणून संगीत. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत असलो एक शिक्षक गरज आसा. दुसऱ्यान 2017 इस्वेंत जर तुमी मोबायलार तें पळोवयेत एक धाकटलो एक व्हिडिओ फायज जालो. बिहारांत काडलेलो दसलो. एका दिवळाच्या भायर नवे डस्टबीन हाडिल्ले. डस्टबीन पयलीं आसले थोडे संवसाच्या रुपार मोदें व्हडलो हें आसूं न्हू मांडो संवसाचो आनी थोडे कांगारूच्या रुपार. थंय एक स्त्री भोवशा नवत देव आयला नवत इमाज आयल्या देवाची म्हणून त्या कांगारू सरशी वचून ताका कुंकुमां घालन ताका आरती करताली एक स्त्री. आनी तो व्हिडिओ सगळ्या संवसारार फायज जाल्लो. इंडियांत आमच्या भारतांत आणखी कितले बुद्ध मनीस आसात म्हणून प्रूव करूंक हो एक व्हिडिओ जाय पडलो. भाऊ आनी भयणी न्हू गवळी नातल्या शेळयां बरी आसलें पळोवन जेजूचें काळीज सुरसुरता. जें कितें तांणी एक बरें पिकनीक आयोजन केलें तें रद्द करता. तांकां न्हू जायतो शिकोवंक लागलो आमच्या वांजलांत आमकां शिकयतना गवळी नातल्ले शेळयो तेच नामांतलें आजुनी आसा. आमी साहित्य समजुनी आसलें म्हण आमी चिंताव पूण साहित्य पटी भोव गरजेच्या संगती वेळार ती समजुनी नासतना न्हय मात्र आमच्या जिवितांत आमच्या हातीन कोण आसा तांच्या जिवीत आमी कश्टांचें करता हें सत. आनी देखून आज आमी पवित्र पुस्तकांत हांव थोडी लिसांवां घेवंक आमी फोवो. पयल्यान एका गवळ्याची जबाबदारी कितें. पवित्र पुस्तकांत आसचें साहित्य ओपारी आनी कितें सगळ्याक एक लिमीट आसा. तें संपूर्ण न्हय उणेपण आसा. कित्याक संवसारीक संगती सर्गींच्या संगतीक संपूर्ण जावन दाखोवंक शकना. थोडी सावळी मात्र. गवळी कित्याक शेळयांक सरयता. शेळयां पासत की आपणा पासत कोणा पासत आपणा पासत न्हय गे. कितले
कितले बऱ्यो शेळयो कितले फुडफुडीत जातात तितले चड ताका पयशे मेळटा तितले चड ताका मांस मेळटा तितले चड कमाई जाता. देवाक म्हजें तावण आनी तुजें तावण आमी कितले फुडफुडीत जाले कितले बरें जाले कांय फायदो ना. तो संपूर्ण देखून पयले ह्या वापारींत ह्या साम्यांत उणेपण आसा. देव कितेंच स्वार्थ नासतना आपणाकच खाली करून आमच्या बऱ्यापणा पासून वावुरता हें आमी पयलें उडास दवरचें. दुसऱ्यान गवळ्याची जबाबदारी कितें? 2 जबाबदाऱ्यो. एक बरें खाण शेळयांक मेळचें बरी करचें खाण आनी पिवण. देखून 5व्या सोरो वता बरें तण खंय आसा बरें खंय उदक आसा थंय ताका व्हरून व्हरचें एका गवळ्याची जबाबदारी. तितलें जाल्यार पुरो गे. आनी एक जबाबदारी आसा राखची जबाबदारी. कित्याक सर म्हण जाते पळय बहुशा शेळये तितली बुद्दू म्हण जा दुसरी ना ती भोव सादी. देखून तिका राखण्याची गरज आसा. ताच्या वयर फेस्त म्हणचें आसलें ताका मार खावचें आसलें साहित्य हेर म्हण जाते आसात आनी त्या खातीर त्या शेळयेक ताणें राखोवंक जाय. ह्यो दोन कामां बरें खाण दिवचें आनी राखण करचें. भोव पयलीं आमी सांगूंक पुरो आमी बुद्दू न्हय आमी बुदवंत. वय साहित्य सांगता आमी बुदवंत भोव बरें. देवान आमकां ती बुदवंतगाय दिल्या ती आमी वापरूंक फावो. पूण साहित्य फावटी ही बुदवंतगाय बुद्धपणान बदलोवंक वेळ वचना. साहित्य विसवणी ज्यो आमी करता ते बुद्धपणाक साक्ष दिवच्यांत कांय दुबाव ना. दाखल्याक कितलेशे रीण काडून लाखांनी रीण काडून भायर वचून व्हडलें जैते घर बांदून 7-8 कुडां आसून घरां आसची एकली दोगां तें पणगेल पडलेलें तसलें घर आमी जायते आमच्या समाजांत आसात. आनी तशें वेतना कितलोसो त्याग कर कुटुंबाक तो नीज मोग आनी राखण दिवंक सकट आसतना त्या भुरग्यांच्या जिवितांत व्यतिरिक्त परिणाम पडचो कितलेशा कुटुंबांनी आमी पळयला. परत्यान सांगची गरज ना. जावना गे आनी जायना गे जावनूच आसात. कितलेशे काजारां पिड्ड्यार जाल्लीं आसात. कित्याक काजार जावन एका म्हयन्यान 15 दिसांनी घोव एका देशांत बायलांनी एका देशांत पळोवना गे आमी आनी जायना गे जाता. आमी बुदवंत म्हूण आमी सांगता पूण निजाकी कितें गरजेचें तें आमी पळयना. थोडेशे दीस आदी एका भुरग्याक 4 वर्सांच्या भुरग्याक मागणे रजार करा म्हणून हाडले वांजेल रजार करा म्हणून. भुरगो क्लासींत एटेन्शन दिना आयकना म्हणत आसलें ताच्या आजयेन आरोप लायलो त्या भुरग्याचेर. कितें खालें आवय बापाय खंय आसात म्हणून येतना ती म्हणाली तो दोगांय भायल्या गांवांत आसा एकल्या आयर्लंडांत आसा आनी एकल्या आनी खंय आसा म्हणून सांगलें गल्फांत आसा. पावून न्ही पयलीं न्हू एका भुरग्याक जें कितें आवयन आनी बापायन दिवचें तें आनी एकल्यान दिवंक जायना. कितलेय पयशे तूं गळ जें कितें त्या भुरग्याक आतां ती एका रितीची अभद्रता भोगता दोस्ता ती काडूंक जायना मागीर. मनशास्त्र सांगता हे सायन्स हे विज्ञान सांगता जें कितें धाकटुल्या प्रायार एका भुरग्याक आवयन आनी बापायन दिवचें तें हेरांनी दिवंक जायना म्हणून आमी शॉर्टकट अशें येता. देखून वांजेल गजार केल्यार वांजेलान मांड्यार दवरलो जाल्यार सगळें समजता हांव चिंता. तें पितीस पोवन शाणेपण न्ही. तें कितें त्या स्त्रीयेन भायर वचून त्या कांगारूक आराधन केलें पळय नमस्कार त्या रितीक वचून रावता हांव सांगना देव आमच्या जिवितांत अजापां करिना म्हणून. पूण पिरकीपणान आनी पिशेपणान आमी अजापां करूंक अशें येता तर देव तशें करिना. देखून आमकां समजून दिता देखून आमकां समजयता. पवित्र पुस्तक आमकां समजोवचें आसचें आमचें गिन्यान समजोवचें आसचें. भोवन भयण हाच्या पयल्या वाचपाक आमी येवचें तर जाल्यार जेरेमिया प्रवादी आरोप लायता कोणाचेर? रायाचेर प्रवाद्यांचेर आनी रायाक समजून दिवचें जाल्यार फुडाऱ्यांचेर मुखेल्यांचेर याजकांचेर. कित्याक तांची ह्या वडिलांची मत ह्या लोकांच्या बरेपणाचेर उदरगतीचेर नातिल्ली बदलाक आपणाच्या भद्रतेचेर आशिल्ली. आनी ह्या खातीर तो म्हणटा सर्वेस्पर देव तुमचे हांव लेख घेतालो. भाऊन आनी भयणीनो जें कितें जेजू जल्मोच्या 600-650 वर्सां आदीं जेरेमिया प्रवाद्यान आरोप लायिल्लो बहुशा तो आरोप आणखी वचना तो आमचेर आसा. हर एका बापायक हर एका आवयक आपल्या भुरग्याच्या वयर जतन आसा जबाबदारी आसा. हर एका शिक्षकाक आपल्या शिक्षक भुरग्यांचेर जबाबदारी आसा. हर एका याजकाक प्रत्येक जण एका फिरगज याजकाक आपणाच्या फिरगजेंतल्या सर्व लोकांची जबाबदारी आसा. न्ही मात्र क्रिस्तवांची सर्व लोकांची जबाबदारी आसा.
समाजात आम्हा हर एकल्या एकामेकाची जबाबदारी आसा ती जबाबदारी पाळिनासतना हांव म्हजें मात्र जिवीत जियेता म्हणून सांगल्यार आमी खंडीत जावन ह्या खंडीच्या देवाची भुरगीं जावंक शकना खंडीत सकना देखून आमकां एक जबाबदारी आसा ती आमी समजून घेवंक फावो आनी त्या जबाबदारे प्रमाणे जियोवंक आमी प्रयत्न करूंक आसा आयच्या दुसऱ्या वाचपाक आमी येताना एफएस घरांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावलो भोव सुमित रितीन म्हणटा देवान एक गवळी जावन आपणाच्या लोकांक इतलें पुरो केल्या उपरांत निमाणें कितें केलें म्हणून सांगता कुर्साच्या आपल्या पुताच्या मरणा मुखांतर सगळ्यांक सांगात हाडलें एक केलें म्हणटा देखून हेका गवळी जेजून गवळी जावन जायतें शिकयलें जायत्यो बऱ्यो संगती अजापान केलें तें केलें पूण ह्या सगळ्याचें शिखर जावन आसा जेजूचें मरण कित्याक मनशाचो दुस्मान आसा वायट सकत ह्या देवसार त्या देवसाराक ताणें चलविल्लें त्या कुर्सार त्या कुर्साच्या जैता मुखांतर म्हाका आनी तुका जैत आसा देखून नीज जावन जो कोण कुर्साचेर आपणाचे संपूर्ण पातयेनी दवरता ताका वायट सक्तेन ह्या सुने वखदान ह्या देवसारान नाश करूंक जायना हें सत आयच्या दुसऱ्या वाचपांत एफएस घरांत बरयल्ल्या पत्रांत तो शिकयता मात न्ही तो म्हणटा आमकां हर एकल्याक जुदेवांक तशें हेर जातीच्यांक क्रिस्त थंय एक केल्यांत एकामेकाची भाव आनी भयणां केल्यांत एकामेकाची जबाबदारी आमकां दिल्या हाच्या वांजलाक आमी येताना शिस जेजू लागीं आपणाचें जैत विवरितना जायतो लोक दोसता जायतो लोक येवन वचून आसा जेजू एक विसवण करता प्रायोरिटी म्हण आसा हर एक फावटी तांकां दिगचें न्ही तांच्या फाटल्यान गेल्यात तर जाल्यार तुमी असकत जाल्यार तुमकां इल्लेशें बळ जायचें म्हणून आपल्या शिसांक बरे विंगड सुवातेक आपोवन व्हरता आमच्या जिवितांत थोडे फावटी करूंक जाय थोडे फावटी काम 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 एंत तेंत शिकचें 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 म्हणून थोडे फावटी गरजेच्यो संगती आमी विसरता थोडें रिलॅक्सेशन जायचें जेजूनी विसलें एक पिकनिका वचूंक आमी वचचें थोडे फावटी आतां इल्लेशें बरेंपण आसा इल्लें रिलॅक्स करता आमी नातर जाल्यार काम करूंकूच आमी जल्मल्ल्या म्हणून आमी चिंता काम करूंकूच जल्मल्ल्या न्ही आमी जियोवंक संतोशान जियोवंक आसा काम गरजेचें शिकप गरजेचें पूण हें करतना जर तुवें जियोवचें तुजो संतोश शांती समाधान तूं विसरत आयतर जाल्यार तें काम फायद्याक पडना जेजू तांकां आपोवन व्हरता पूण तें व्हरतना परत तो पळयता लोक ताचे सरशीं धांवून येता निराश जाला कांय समजून येनातलो लोक देखून परत्यान जें कितें ताचें प्लॅन आसलें तें बगलें दवरता तांकां जायतें शिकयता म्हणटा भावनो आनी भयणीनो कितें शिकया पयल्यान थोडे फावटी आमकां इन्सल्ट भोगोवंक पुरो हांव शेळी न्ही हांव बुदवंत म्हूण सांगूंक पुरो व्हेरी गूड पूण आमी हर एकले शेळी हर एकले आमी शेळयो जावन आसा कोणाच्यो देवाच्यो तो आमचो पोस करता येवक्रिस्ताच्या ह्या बलिदाना मुखांतर तो आमकां आत्मीक खाण दिता पवित्र पुस्तकाच्या शिकवणे मुखांतर आमची समजणी वाडयता देखून आमी हर एकले देवाचे शेळयो जावन आसा आनी आमचे वयर ताणें नेम यारल्यात पाप साहेब बिसाहेब विगार आमचेर जबाबदारी आसचें जाल्यार आनी थंय आमी विधेयीपण दाखोवंक आसा जर एक शेळी आपणाक जाय थंय वेता आनी केर्त करना जाल्यार त्या गवळ्याक चड तेंप लागचो ना त्या शेळयेन नाश जावंक देखून एका रितीचें विधेयीपण आमी कितलेंय बुदवून जावं दी विधेयीपण आसा एका ह्या जाका की आपल्या गवळी बापा थंय विधेयीपण दाखोवंक आसा आनी एका गवळ्यान पाप साहेब थंय आपणें तें विधेयीपण दाखोवंक आसा देखून पयल्यान बऱ्यो शेळयो जावंक शिकी आमच्या कुटुंबांत जशेंत पंतावण आनी एकामेका थंय कॉम्पिटिशन न्ही एकामेकाक आयकूंक शिकया एकामेकाचें बरेंपण पळोवंक शिकया आनी दुसऱ्यान हर एकल्याक आमकां जबाबदारी दिल्या जबाबदारी नातलो कोणूच ना हर एकल्याक आसा देखून जे कोण आमच्या हाती आसात जी जबाबदारी देवान दिल्या ती समर्पक रितीन पाळूंक आमी अत्रे घेया देखून हर एक जें काम आमी करता हर एक आमी बरो व्हड निर्धार आमी करता न्ही आमच्या स्वार्थान आमच्या अहंकारान आमच्या एका रितीच्या वडण्यान भगार त्या पवित्र पुस्तकाच्या प्रेरणान देवाच्या प्रेरणान त्या पवित्रतेच्या सक्तेन तो निर्धार आमी घेवं आनी तो पाळूं हें बेसांव आमच्या सुबेस्तांक आमच्या कुटुंबाक फावो जावं हें जावन दी आमचें मागणें उबी रावया आमचो बाबार्थ त्या एका दिसा देवा थंय आतां आमी उसारया एकाच देवाक सत म्हणटा सर पदवेदार सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सुम्याक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा देवाचो एकलो स्पूत तो सर्व काळा आदी बापा तावन जल्मला
देवतावन देव, उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवतावन उपजाल्लो खरो देव. तो देवतावन जल्मला ताका रोसूंक ना. बापाच्या सई बसो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आम्हा मनशां बसोत आनी आमचे सडवणे बसोत सर्गार तावन तो देवलो. आणि पवित्र आत्म्या वरवीं अंकुआर मोरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे बसोत पॉन्स पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकेपिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गात सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे रजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा. ईश्वर आनी जीवदतार तो बापा आनी पुता तावन नीप जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसर्प नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवादे वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदुतां वरवीं स्थापलेले सभेक सत म्हणटा. पातकांच्या बक्षान्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सासणाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. भाऊ भयणो, देव आमचो बाप, त्या बापा थंय आमच्यो गरजो उसारूंक ताणें आमकां अवकाश दिला, आपोवणी दिला. तर आमच्यो तशेंच सर्व गरजेवंत लोकांच्यो विनवण्यो ताच्या मुखार आमी दवरया. बापा, पोय सभेच्या मुखेल्यांनी तुज्या पुता जिजू बऱ्या गवळ्याची आदर्श तांच्या जिवितांत रुता करून ताचे तबेन दिल्ल्या लोकांची जतन करूंक जाय असची कृपा आनी देणी लाभय म्हूण मागता. जबाब. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी तांकां दिल्ली जबाबदारी प्रामाणीकपणान सांबाळूंक आनी ताची तबेन आसच्या लोकांची जात खत धर्म लेखी नासता सर्वांचे उदरगती खातीर वावरूंक जाय असची कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या वडिलांनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची देख घेवन कुटुंबांतल्या सांद्यांनी मोगाची जतन करूंक आनी माया मोगाचें कुटांब बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमकां हर एकल्यांक पवित्रास्थाना मुखांत गवळी जावंक तुवें दिल्लें आपोवणें पाळोवंक आनी त्या आपोवण्यांक सरी जाल्ली जिणे जियो तुजो आदार लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. सोमेस्त युवजनांक तुज्या कृपेन भर, तांकां बरो फुडार लाभय आनी ताच्या जिवितांत बरी विंसोन करूंक जाय अशी कृपा तांकां लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. एवकरिस्तीच्या मेजा भोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी समेस्तांनी एकामेकाचो मोग करूंक काकूळ आनी उस्को दाखोवंक जाय असची कृपा लाभय मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. 26 तारखेर सनान्ना मायेचे फेस्त जोखीमान्यांना तशें आज आमी प्रत्येक जण आजा आजयांचो दीस संभ्रमता. आब आनी व्हडली मायचो खड्डे जावन तांचो वावर नात्रांच्या वाडावळींत जायतो प्रमुख स्थान घेता. ह्या सर्व आजा आजयां पासत मागीर तांचे उतर प्रायर आसतना बरी भलायकी भद्रती तांकां मेळो. सर्गींच्या बापा, तुज्या मुखार आमी दवरली सर्व प्रार्थना आनी तशेंच उसारिणांतली प्रार्थना तूं मानून घे. जें कितें आमकां बऱ्याक पडटा तें सर्व आमकां फोव कर. आमी मागता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. संतोष बोरिताच्या वरत्या दिसा कामी घेवन आमी आयल्या बापा. ओपून दिता वरत्या मोगान तुका स्वीकार तुका ये बापा. स्वीकार तुका ये बापा. Undaku wasu, waindakasu, volbontisu, amcha kristasu. Undaku wasu, waindakasu, volbontisu,
आमच्या कष्टासून स्वीकार करून घे बापा. बदल रक्ता मासान ख्रिस्ताच्या स्वीकार करून घे बापा. बदल रक्ता मासान ख्रिस्ताच्या. भाऊ बहिणींना आम्ही भेटवूंचे हे बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. आपल्या मनाकानी महिमे आणि आमच्या केपेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा आदी मगा वेगवेगळ्यो बलियो तुका भेटोवंक तुजे परचेक तुवें फरमायिल्लें त्यो सगळ्यो आतां संपवून जेजूच्या एकाच बलिदानांत तुवें संपूर्णायक पावयल्यो. तोच जेजूचो यज्ञ आज आमी तुका भक्तीन ओपता तो दयेन तूं मानून घे. आनी जशें पुर्वी आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालोय तशेंच आतां आमची जन एकल्यान केल्ली भेटवणी पवित्र कर. आनी ती समेस्तांचे सोडवणेक फायद्याची जावं दी क्रिस्तमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या पास्काच्या गुटा वरवीं अजापांचे अजाप ताणें केलें. पातकांतली आनी मरणांतली सोडवणू आमकां हो वर्तो मान फावो केलो. विंचून काडलेली कुळी याजकी राजकूळ पवित्र राष्ट्र आनी तुजी खाशा पर्जा जावंक आमी जावंक पावल्या. सर्व थंय आतां आनी आमी तुजी कर्तृत्वां प्रगट करता. कित्याक काळोखांतली भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडान तुवें आमकां आपयल्याय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबरां संगती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवे तुका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची. तेच परीन जेवण जाता ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. भवर्त सगट परगतुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणेची कालस तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मागांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्ल्यांत ते आमच्या मांव भयणीची काकोट कर. तांकां आनी तुजे इश्ट खातीर अंतरलेल्या समेस्तांक तुजे पजळीत म्हाका मोड पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. ओंकार मरिये देवाच्या मेये संगती, भाग्यवान तुझे तिचो पती, भाग्यवान दनपुतां आनी सरकाळी तुका मेळ्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजून आम्हा सुमेस्तांक देवाची भुरगीं केल्यांत ताच्या भुरग्यां प्रमाणे चलोवंक जायची मजत मागून ताणें शिकयलें प्रार्थना सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वोंदरा जेजू क्रिस्तचें दुसरें येणें बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पातकांतली सुरय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे खुशे प्रमाणे आमच्या सुमेस्तांक शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया देवाची शिळी सदांच देवा खालतो जावन तो जियेलो, मात्र न्ही तो आमचो गोवळी. आमकां ताणें वाट दाखयल्या. आपल्या उतरान तो पोसता, आपल्या कुडी रक्तान तो आमकां पोसता. परत आमचे थंय तो येवंक आशेता. जेवणाक आपोवन घेतली आमी सुमेस्तां सुभागे. सुमया तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन
हांव तुका वेंकून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. सोमी म्हाका विशेव दिता प्रशांनी तोड उदकांत. सोमी म्हाका आपोवन व्हरता. सोमी म्हजो कोणी कांयच म्हाका उमेना. सोमी म्हजो कोणी कांयच म्हाका उमेना. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या भुरग्यांचेर माया मोगाची दिश्ट घाल. सर्गीच्या देण्यानी तुवें तांकां भरल्याय, तर आदलें पातकें जिवीत सांडून तुझ्या भुरग्यांक सोंपता तसलें नवें जिवीत धरूंक आमकां कृपा दी. ही आमी मागता क्रिस्तमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद तुमचे वयर घालो. आमेन. वसुनेयात क्रिस्तच्या मोगान आनी कृपेन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. सांसाळा तुजी दर्या वेळेरी दोनी रुखाच्यो सोमी देव तुका करूंका शेता पागी मनशाचो सोमिया वयता सोलून तुजे संगीत आयकूंका शेता कर्मोसो फाटला सोमिया सोम्या वयता सोलून तुजे संगीत आयकूंका शेता कर्मोसो फाटला मुखार
पुत्रा सोवेन अंकार मोर्या आशीर्वाद दिव आमकां. भगवान कृष्णाची कृपे नेवार आमच्या देवा आमच्या स्मरणातले बापाची पुत्राची आणि पवित्र आत्म्याची नावे आमेन.